म्हजें नांव चेतन साळकार. हं, हांव आज हांगा आयिल्लो पर्वरी पुलीस स्टेशनाचेर हं, एसपीक कंप्लेन दिवपाक फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR अगेन्स्ट ऑफिस बेरर्स ऑफ सायकलिंग असोसिएशन ऑफ गोवा. हं, कित्याक हांचे फाटल्या दिसांनी कितें तरी बरोच घोटाळो जाल्लो आहा पयशांचो आनी सेक्रेटरीन विसल ब्लो केल्या आनी सेक्रेटरीन सांगलां की प्रेजिडेंट, ट्रेजरर आनी जॉयंट सेक्रेटरी हांच्यांनी पयशांचे एम्बेजलमेंट केलां म्हणून. सो ताका लागून ती कंप्लेन आमी फाटल्या दिसांनी सगळ्यांक दिल्ली, मिनिस्टराकूय दिल्ली आनी एसेंब्लीनूय हो प्रश्न आयिल्लो. आतां आमी फाटल्या दिसांनी 1 म्हयन्या पयलीं 1 ऑगस्टाक आमी एक कंप्लेन दिल्ली म्हापसा PI. तर तांकां नॉर्मली कायद्या प्रमाणे तशें प्रोसिजर आसता. 2 वीक पुलिसे PIक दिवंक जाय, मागीर SPक एस्केलेट करपाची बी अशें. तें सगळें आमी केलां आज. आतां पळोवया, SPन म्हाका सांगलां की आपूण तें कन्सर्न ऑथॉरिटीजां कडेन उलयता म्हणून. सो वॉट आर युअर डिमांड्स? ना, डिमांड्स म्हणल्यार FIR रजिस्टर करूंक जाय. आतां इनवर्ड केल्लें आसा, FIR रजिस्टर जावंक जाय हाजेर. ओके. आनी कांयच ना, डिमांड एकूच आसा, FIR रजिस्टर जावंक जाय आनी कल्प्रीट शूड बी ब्रॉट टू बुक्स बिकॉज इट इज पब्लीक फंड. एसएजीन तांकां पयशे दिल्ले, ते एसएजीन जे पयशे हांच्यांनी डे कॅम्प घेतला आनी रेजिडेन्शियल कॅम्प जाला म्हणून सगळ्यांक सांगलां आनी फेक बिलां घालून पयशे काडले. सो हो इशू आसा, हो एसेंब्लीन सुद्दां आयिल्लो इशू. बाब कार्लोस आल्दोनाचो MLA ताणें हो इशू काडिल्लो हातूंत एसेंब्लीन आनी हें गोविंद गावडेकूय आमी रिप्रेजेंटेशन दिल्लें की अशें जालां म्हणून स्पोर्ट्स मिनिस्टराक. आतां पळोवपाचें कितें जाता तें. सर, तुमचे ते रिगार्डिंग तुमच्या नावान तुमच्या असोसिएशनाच्या नावान अगेन एक कंप्लेंट रजिस्टर झाल्या रिगार्डिंग दॅट तुम्ही पयशांचो फ्रॉड केला म्हणून. देर इज तातूंत फ्रॉड अशें कांय ना. सगळे अकाउंट्स क्लियर आसात आणि SAG कडेन सबमीट केल्ले आसात सायकलिंग असोसिएशनान.